कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या प्रेक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरेश नाईक. मच्छीमारी समाजाच्या विद्यार्थ्यांक प्रतिभा पुरस्कार सन्मान. कारवार अंकोला तालुक्याच्या समाज मंदिरात मच्छीमारी रक्षणा मंच उत्तर कन्नड अंकोला आणि VR देशपांडे हांगेल्या संयुक्त आश्रयात मच्छीमारी भुरग्यांक प्रतिभा पुरस्कार, वडिलांक सन्मान आणि गरीब विद्यार्थ्यांक नोटबुक वितरणाचे सभा कार्यक्रमात रमानंद नाईक हेमी दिवो पेटोवन उद्घाटन केले. ह्या वेळार तेमी सांगले की आम्ही आपल्या जीवनात एक गोल निश्चित केल्यान आमकां निश्चित तितूंत यश मेळटा अशें तेमी मच्छीमारी लोकांक उद्देशून सांगले. अध्यक्ष स्थानात उलयतना हरिहर हरिकांत हेमी सांगले की असल्या कार्यक्रमात कठीण परिश्रम आणि समाजाचे सपोर्ट गरजेचे आसा. मुख्य अतिथी नरेंद्र बाळा देसाई, उद्योजक आणि संस्थापक अध्यक्ष मातोश्री सरोजा बाळा देसाई मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्ट हेमी सांगले की आपण मच्छीमारी लोकां भितर व्हड जावन येयलो आणि मच्छीमारी लोकांले कश्ट आपण खूप लागींच्यान पळयल्लो आसा. मच्छीमारी लोकांक शिक्षण घेवनूच मुखार येवच्याक साध्य आसा आणि एकी जावन रावल्यान त्याचो फायदो कितें हे मच्छीमारी लोकां खंयच्यान शिकूंक मेळटा अशें तेमी सांगले. ह्या वेळार नरेंद्र बाळा देसाई हेमी मातोश्री सरोजा बाळा देसाई मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्टा मार्फत 100 पेक्षा जास्त भुरग्यांक नोटबुक आणि 10 पेक्षा जास्त भुरग्यांक स्कूल बॅग वितरण केले. ह्या वेळार नरेंद्र बाळा देसाई हेमकां गौरव दिवन सन्मान केलो. ह्या वेळार माचे वयल्यान जॉर्ज फर्नांडीस, जवानंद गांवकर, इब्राहिम कल्लोर, सूरज बानावळीकर, अरविंद कुर्तरकर, प्रकाश मल्ल्या, सुरेश हरिकांत हेमी ह्या सभेत उद्देशून उलयले. माजाळी हिंगा विश्वकर्मा हॉला खंयच्यान देवती आई देवस्थाना पर्यंत जावच्या रस्त्याचे भूमिपूजन. कारवार तालुक्यात माजाळची भांडी जात्रा ही सगळ्यात व्हड जात्रा म्हण प्रसिद्ध आसा. ह्या जात्रेक बरेच वर्षांपासून लोकांक विश्वकर्मा हॉला खंयच्यान देवती आई देवस्थाना पर्यंत शेतांतल्यान चलते वयचे पडटाले. बरेच वर्षांपासून हिंगा रस्तो जावसाठी ग्रामस्थांची मागणी आशिल्ली, ती आता प्रत्यक्षात साकार जाती आसा. कारवार अंकोला मतदारसंघाचे आमदार सतीश सैल हेमी ह्या रस्त्याचे भूमिपूजन केले. ह्या वेळार गावचे पुढारी, ग्रामपंचायत अध्यक्ष, सदस्य, ग्रामस्थ आणि इतर खूप संख्येन हजर आशिल्ले. अध्यक्ष सतीश कृष्णा सैल हे एक आज भांड रस्त्याचे भूमिपूजन नेरवेरलेले आसा. ते आता वेदिके एक कार्यक्रम करते आसात. हे कार्यक्रम येयले आमगेले MLA साहेबाक ही गांवचे सगळे लोकांनी आम्ही ತುಂಬ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಸೇತುವೆಗಳ ಸರದಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಕಾರ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವ ಜನರ, ದೀನದಲಿತರ, ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೇ ಅವರ ಮಂತ್ರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ कारवार ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾವಳ ರಸ್ತೆ ಏನು ಸಂಪರ್ಕವೇ ಕಡಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಫಂಡನ್ನು ತಂದು ಈಗ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾಜಾ ರಸ್ತೆಗೂ ಕೂಡ 50 ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಸ್ತೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. अनमोड हिंगा अबकारी चेकनाक्याचेर सुमार 8,12,000 रुपयाचो मुद्देमाल जप्त. कारवार जोडा तालुक्याच्या अनमोड हिंगा अबकारी चेकनाक्याचेर सकाळपराक मिनी टेम्पोची तपासणी केली तेन्ना टेम्पोत सुमार 12,000 रुपये किमतीचे गोंयांत तयार केल्ले काजू फेणीचे 48 बाटली मेळ्ळी. ह्या प्रकरणात मोहम्मद अली हांकां अटक केला. ह्या कारवाईत 8 लाख किमतीचे वाहन आणि 12,000 रुपयाच्या सोऱ्या सहित वट्ट 8,12,000 रुपयाचो मुद्देमाल जप्त केलो. ह्या कारवाईत
अबकारी उपनिरीक्षक TB मल्लनवर, कर्मचारी श्रीकांत जाधव, दीपक बारामती, श्रीशैल हडपद, महंतेश होन्नूर हेमी सहभागी आशिले। कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी। घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले। टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा। किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना, त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। संपर्क नंबर 9082431025। नरसिंहा मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंहा मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।